वट पौर्णिमाची हांगा पुजा करता। जे नवे जोडपे आसा तेंची हांगा फर्स्ट पुजा जाता, मागीर वर्सान वर्स ही परंपरा चालूच उरता। ह्यो सवाशिणी हांगा येता आनी आपल्या 7 जल्माक होच न्हवरो मेळ्ळो म्हणून ही पुजा करता, बरी भशेन पुजा करता आनी मागीर सगळ्यांक प्रसाद दिता। भटजी आसता तेन्ना प्रसाद दिता आनी 8 दीस भर मागीर उपवास करता। म्हजें नांव उशा शाणू नायक, गाळशिऱ्या कवळ्या रावता आनी आमचे गाळशिऱ्यांक हे वडाक लागून खूब म्हत्व आसा, कित्याक खंयचे खंयचे गांवचे लोक हांगा येता आनी वट सावित्रीची हांगा पुजा करता। आनी खरेंच हें देवत अशी म्हणजे प्रसिद्ध आसा की आपली मनोकामना हांगा सांगलेली पूर्ण जाता। आनी वट सावित्री म्हणल्यार सगळ्या आमच्या हिंदू धर्माक सगळ्यांक खबर आसा वट सावित्रीचें कितलें म्हत्व आसा तें। जेन्ना सत्यवानाचो प्राण गेल्लो तेन्ना सावित्रीन ते यमा कडेन झगडून तेजो प्राण कसो परत हाडलो ह्या खातीर ही वट सावित्री सगळे जगभर म्हणजे लोक आमी हिंदू धर्मांच्यान मानता आनी करता आनी तिजें म्हत्व सगळ्यांक खबर आसा। आयज नवीन जर लग्न जाली जाल्यार पयले वर्सा सावन हें म्हणजे तिचे सगळे करून सगळे पुजा करता, उपास करता आनी लोक आपली मनोकामना तिजे कडेन मागता की म्हणजे आरोग्य आयुश्य सगळ्यांक दिवचें आनी सगळ्यांक बरी बुद्धी दिवची अशेंच हांव वट सावित्री कडेन मागता आनी सगळे लोकांक आरोग्य हे कोविडा पासून मुक्त करचें हेच म्हाजी इच्छा आसा आनी सगळ्यांक